नमस्कार. पळय प्रायम खबरो. घटक राज्य दर्जो मेळटकच कशें जालें गोंयचें राजकारण अस्थिर. 6 दीस ते 5 वर्सां मुख्यमंत्री पद भोगप्यांच्यो वेगवेगळ्यो तरा. कोण पास कोण फेल पळयात खासा रिपोर्ट. एका म्हयन्याच्या भुरग्याच्या अपहरण केसीत आरोपींनी दिल्ले पत्ते फटींग. कागाळ करप्याची सोडल्यार बाकीच्यांची म्हायती दुबावीत. मुख्य आरोपीक जामीन, बाकीच्या तिगांक रिमांड. राजस्थान पोलिसांनी हाडले गोयचे एक्सायज कॅम्प उक्ताडार. बनावट परमिटा तयार करून जाताली सोऱ्याची निर्गत. गोयच्या एक्सायज खात्याची मारिया ट्रेडर कंपनीचेर कागाळ. आणि स्पोर्टिंग क्लब आणि साळगांवकर आय लिगात साल्वार. धेंपो स्पोर्ट्स क्लब पडलो भायर. ओडाफाची स्पोर्टिंग क्लबा खातीर हॅट्रिक. घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत आतां मेरेन 28 वर्सांत गोंयांत 10 वेगवेगळे मुख्यमंत्री पळयले. त्या 10 जाणांनी मेळून वट्ट 21 फावटी मुख्यमंत्री पदांच्यो सोपूत घेतल्यो. जाल्यार घटक राज्य जावच्या पयलीं 24 वर्सांत फक्त 3 मुख्यमंत्री गोंयांत पळयले. घटक राज्यांत रवी नायक एक फावट सगळ्यांत कमी म्हळ्यार 6 दिसां खातीर मुख्यमंत्री जालो. एकाच टर्मान चडांत चड काळ मुख्यमंत्री पद सांबाळपाचो मान दिगंबर कामतीक गेलो. ह्या 28 वर्सांत गोंयांत 3 फावटी राष्ट्रपती राजवट पयली. घटक राज्याच्या 28व्या वर्धापन दिसा निमतान गोंयच्या 28 वर्सांच्या राजकीय खवदळाचेर मारयो एक झलक. 30 मे 1987 वर्सा गोंयांक घटक राज्य मेळ्ळें. ह्या 28 वर्सांत गोंयच्या राजकीय मळार बरीच अस्वस्थता निर्माण जाल्ली. ह्या 28 वर्साच्या काळात 5 राजकीय पार्ट्यांतल्या 10 जाणांनी 21 फावटी मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. घटक राज्य मेळच्या पयलीं 24 वर्सांत गोंयांत फक्त 3 मुख्यमंत्री पयले. आतां पळया ह्या 28 वर्सांत कोणें कितलीं वर्सां मुख्यमंत्री पद भोगलें तें. प्रताप सिंग राणे 5 टर्म, कार्यकाळ 8 वर्सां 192 दीस. मनोहर पर्रीकार 4 टर्म, कार्यकाळ 6 वर्सां 348 दीस. दिगंबर कामत 1 टर्म, कार्यकाळ 4 वर्सां 275 दीस. रवी नायक 2 टर्म, कार्यकाळ 2 वर्सां 119 दीस. विल्फ्रेड डिसोजा 3 टर्म, कार्यकाळ 1 वर्स 323 दीस. फ्रांसीस सार्दीन 1 टर्म 334 दीस. लुइझीन फालेरो 2 टर्म 245 दीस. लुईस बार्बोजा 1 टर्म 224 दीस. चर्चिल आलेमांव 1 टर्म 13 दीस. राष्ट्रपती राजवट 3 टर्म 251 दीस. सध्या 7 म्हयने जाले गोंयचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आसा. आतां आमी पळोवया ह्या मुख्यमंत्र्या पैकी एका टर्मात चडांत चड आनी कमीत कमी काळ पद सांबाळपी मुख्यमंत्री. रवी नायक 6 दीस. चर्चिल आलेमांव 18 दीस. प्रताप सिंह राणे 30 दीस. प्रताप सिंह राणे 77 दीस. लुइझीन फालेरो 77 दीस. मनोहर पर्रीकार 96 दीस. एका टर्मात चडांत चड दीस मुख्यमंत्री. दिगंबर कामत 4 वर्सां 275 दीस. प्रताप सिंह राणे 3 वर्सां 225 दीस. मनोहर पर्रीकार 2 वर्सां 245 दीस. मनोहर पर्रीकार 2 वर्सां 245 दीस. रवी नायक 2 वर्सां 113 दीस. पळोवपा सारकी गजाल म्हणल्यार पर्रीकाराचे 2 कार्यकाळ सारके 2 वर्सां 245 दीस चल्ले. एक फावट सरकार उडयलें, दुसरे फावट पर्रीकाराक प्रमोशन दिवन दिल्ली व्हेलो. आतां पळोवया खंयच्या पक्षाचे कितले मुख्यमंत्री फाटले 28 वर्सांत जाले ते. काँग्रेस 12 मुख्यमंत्री जाले. भाजपा 5. प्रोग्रेसिव्ह डेमोक्रेटीक फ्रंट 2. गोवा राजीव काँग्रेस 1. गोवा पीपल्स काँग्रेस 1. 1987 सावन गोंयच्या राजकारणात आयिल्ली अस्थिरता 2000 वर्सा उपरांत मातशी मंदावली. त्या उपरांत 2005 पर्रीकाराचें सरकार उडोवन काँग्रेस सत्तेर आयली. त्या उपरांत आपलो पुराय टर्म मुख्यमंत्री पदार उरलो तो दिगंबर कामत. 2012 वर्सा भाजपाचें सरकार पुराय भोवमत घेवन सत्तेर आयलें. मात हो टर्म पसून भोगप एकाच मनशाक शक्य जालें ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. ल्हान भुरग्यांच्या अपहरण प्रकरणांतली मुखेल सूत्रधार मौसिना खानाक जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान शेनवारा जामीन दिलो. भुरग्यांची तस्करी करपाचें प्रकरण पुलिसांनी उक्ताडार हाडून मौसिना आनी हेर 4 जाणांक अटक केल्ली. मौसिनाचो पत्तो सोडल्यार हेर 4 आरोपींचे पत्ते चुकीचे आसात. विनोद कुमार शर्माचो दिल्लींतलो पत्तो पुलीस तपासतात.
हे गँग भुरग्यांच्या तस्करी रॅकेटात घुसपल्ल्याचा पुलिसांक दुबाव आसा. चारूय आरोपींक कोर्टान 3 दिसांचो रिमांड दिला. पणजे आल्तिनार एका म्हयन्याच्या ल्हान भुरग्याचे अपहरण केल्ल्याच्या प्रकरणातली मुखेल सूत्रधार मोहसिना खानाक जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान शेनवारा जामीन दिलो. ह्या प्रकरणात अजून मेरेन पैशाचो वेव्हार जाल्ल्याचे दिसूंक ना अशें पुलिसांनी सांगले. तातूंतली मोहसिना खान जी इलेक्ट्रिसिटीची जेई म्हणून आमी काल सांगिल्लें तिका आज बेल जाला. सोफार मनी ट्रान्झॅक्शनाचे अजून कांय निदर्शनाक आमच्या येवना, पूण आयले जाल्यार आमी ते दृश्टीने विचार करतले. ऑर्गनायज गँग आसा काय कितें हाची आमी विचारपूस करता. ल्हान भुरग्याच्या तस्करीचे प्रकरण पुलिसांनी शुक्रारा उक्ताडार हाडिल्ले. आल्तीनच्या मोहसिना खानाक पुलिसांनी अटक केल्ली. वीज खात्यान ती ज्युनियर इंजिनियर म्हणून काम करताली. सुमन आनंद, विनोद कुमार शर्मा आनी नीतू सिंगाक घेवन तिणें भुरग्याच्या अपहरणाचे कारस्थान रचिल्ले असो आरोप आसा. सुमन आनंद आनी विनोद शर्मा खंय एका एनजीओन काम करताले. भुरग्याक दत्तक घेवपी रामचंद्र मोरेकय पुलिसांनी अटक केल्या. सगळ्या 5 आरोपींनी पुलिसांक आपले पत्ते दिल्यात. प्रुडंटान ह्या प्रकरणाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट केलो. प्रुडंटान आरोपी मोहसिना खानाच्या आल्तीनच्या घरा वचून पळयले. थंय तिच्या क्वॉर्टराक कुलूप मारला, पूण भितर लायटी चालू आशिल्ल्यो. मोहसिनाची भयण 2 म्हयने आदींच तिच्या बरोबर रावंक आल्तिनार आयिल्ली म्हूण थंयच्या लोकांनी प्रुडंटाक सांगलें. उपरांत प्रुडंटान एनजीओक काम करपी म्हणपी सुमन आनंद आनी विनोद कुमार शर्माच्या परवरेच्या घराचो सोद घेतलो. हाऊसिंग बोर्डातल्या सॉल्सन्स कोर्ट हे कॉलनीत रावता म्हूण तांणी पुलिसांक पत्तो दिला, मात तो पत्तो चुकीचो आशिल्ल्याचें कळ्ळां. उपरांत प्रुडंटान रामचंद्र मोरेच्या कांदोळेच्या घराचो सोद घेतलो. ओर्दा कांदोळे असो पत्तो तांणी पुलिसांक दिला, मात होय पत्तो चुकीचो आशिल्ल्याचें प्रुडंटाक दिसून आयलें. मोहसिनाची साथीदार नीतू सिंगान कर्नाटकांतल्या बेंगळूरचो पत्तो पुलिसांक दिला. विनोद शर्मान दिल्लीतलो पत्तो दिला. तांचो पत्तो सारको आसा काय म्हूण पुलीस सोद घेतात. उरिल्ल्या आरोपींचे पत्ते चुकीचे आशिल्ल्याचे पुलिसांकय दिसून आयला. आनी उरिल्ली जी आसा दिल्लीचे भायले 2-3 आसा, 3 जाण आसा, आनी जेणे त्या भुरग्याक घेतिल्लें तो तांचे अजून एड्रेसीस बरोबर व्हेरीफाय जायना. दिल्लीचे व्हेरिफिकेशना खातीर दिल्ली पुलिसांक आमी कॉन्टॅक्ट केला आनी हांगाचे लोकल एड्रेसीस तांचे सोफार फावंड टू बी फॉल्स. प्रकरणातले मुखेल सूत्रधार मोहसिना जामिनार सोडला. उरिल्ल्या सगळ्या आरोपींक कोर्टान 3 दिसांचो रिमांड दिला. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. राजस्थान पुलिसांनी गोंयचे एक्सायज स्कॅम उक्ताडार हाडला. कांय दिसां पयलीं गोंयची सोऱ्याची निर्गत करपी मारिया ट्रेडर कंपनीचेर राजस्थान पुलिसांनी धाड घाल्ली. मारिया ट्रेडर कंपनी सोरो राजस्थानाक धाडटा. कंपनीचे डुप्लिकेट एक्सायज परमीट वापरला म्हणून राजस्थान पुलिसांक लक्षांत आयल्या उपरांत गोंयच्या एक्सायज खात्याक घडणुकेची कल्पना दिली. मारिया ट्रेडर कंपनीचेर एक्सायज खात्यान कागाळ दाखल केल्या. अजून कागाळ नोंद जावंक ना. राजस्थान पुलिसांनी गोंयचे एक्सायज स्कॅम उक्ताडार हाडला. एक्सायज खात्याचो कमिशनर मिनिनो डिसोजा हाणें दिल्ले म्हायती प्रमाण सोऱ्याची निर्गत करपी गोंयची मारिया ट्रेडर कंपनीचेर राजस्थान पुलिसांनी धाड घाली. राजस्थान पुलिसांनी 2 सोऱ्याच्यो लॉरी धरल्यो. पुलिसांनी कागदपत्रां तपासली आनी दुबाव आयिल्ल्यान गोंयच्या अबकारी खात्या कडेन संपर्क केलो. त्या वेळार स्कॅम उक्ताडार आयले. राजस्थान पुलिसांनी गोंयचे एक्सायज स्कॅम हाडले उक्ताडार. गोंयची सोऱ्याची निर्गत कंपनी मारिया ट्रेडरीचेर राजस्थान पुलिसांची धाड. कंपनी सोरो निर्यात करताली राजस्थानात. एक्सायजाच्या परमिटाचो करताले दुरुपयोग. राजस्थान पुलिसांनी घडणुकेची कल्पना दिली गोंयच्या एक्सायज खात्याक. मारिया ट्रेडर कंपनी एक्सायजान दिल्ल्या परमिटाचो दुरुपयोग करता म्हूण गोंयच्या एक्सायजाक लक्षांत आयिल्लें. मारिया ट्रेडर कंपनी चलोवपी वाळपयचो जुआंव डायस. गोंयच्या एक्सायज खात्यान वाळपय पुलिशेन कागाळ केल्या अशी माहिती कमिशनर मिनिनो डिसोजान दिली. गोंयान असली आनीकूय रॅकेटां आसपाची शक्यताय आसा. मारिया ट्रेडर कंपनी चलोवपी वाळपयचो जुआंव डायस. एक्सायज खात्यान वाळपय पुलिशेन केली कागाळ. कांय दिसा फाटीं तेलंगण पुलिसांनी खोर्ले तिसवाडी एका सोऱ्याच्या कंपनीचेर धाड घालून एकट्याक अटक केली. आतां राजस्थान पुलिसांनी गोंयांतल्यान चलपी स्कॅम उक्ताडार हाडला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.